म्हाका दिसता वॉटर पार्क आणि प्रॉपर वॉटर पार्क म्हणटा ते आयज गोंयान खंयच नासले. गोवा हे फक्त बिचा पुरती ना, गोंयान आयज आमचे जे विलेजीस आसा ते विलेजीन खूब कितें तरी आमी डेव्हलप करूं शकता. गेली 2.5 वर्सां ह्या प्रोजेक्टाचें काम चालू असलें आणि आयज 2.5 वर्सांन हे सगळें कितें आयज उबें जाल्या एक देवाच्या आशिर्वादान, ते भुमिकेच्या आशिर्वादान, गोंयाच्या आशिर्वादान आणि सगळ्यांच्या आशिर्वादान हो आज प्रोजेक्ट उबो जाल्लो आसा. हांगा एक स्लायड आसा ताका टोबोलोको अशें नांव म्हणटा. ती स्लायड अख्ख्या इंडियेन गोंया इज द 3rd स्टेट टू इन्स्टॉल ही स्लायड आसा ती इन्स्टॉल करपी गोंया हे पळय 3रे राज्य आणि येदी व्हडली स्लायड आहा ती गोंयान खंयच ना. म्हणजे आयज जितली हांगा आमचे लोकल लोक्स आसा, बायलां आसा, तांकां हांगा एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळें, जनरेट जाल्लें आसा. म्हणून म्हाका दिसता स्टार्ट जाता जाता ऑलमोस्ट 150 ते 200 लोक हांगा कामाक लागतले आणि ती एक खंय तरी आनंदाची गोष्ट की आयज खंय तरी आमी 200 लोकांक एक संदी दिल्या, जॉबाची संदी दिल्या. गांवांत जेन्ना टुरिस्ट येता, विजिटर येता आनी अशा प्रोजेक्टाक जेन्ना विजीट करता तेन्ना गांवांत स्लोली जे डेव्हलपमेंट एक हालचाल जाता आणि डेव्हलपमेंट एक गांवाचे डेव्हलपमेंट जाता. हांगा जसो प्रोजेक्ट चालू जालो ते सरावंडींग जी एरिया आसा, जी दुकानां म्हणा आणि तेंचेय डेव्हलपमेंट जाता.